बिळगांव कोमनीदान आनी पंचायतीन केल्ल्या ट्रक रोको आंदोलनात थळावे लोक वांटेकार जाल्ले। पावसा वेळार खनिज माती मिश्रीत उदक सरळ कॅनलांतल्यान शेतांनी वता असो लोकांचो दावो आसा। खनिज मिश्रीत उदक कॅनलांत कशें तुबला ते लेगीत लोकांनी दाखयले। मायनिंग कंपनीचो अंदाधुंद कारभार सुरू आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा। सगळो हांगा चिखल जाता रोडाचेर, लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाता। स्पेशली भुरगीं कोण स्कुलाक वता पळय तांकां त्रास जाता आनी कम्प्युटर जे सारमानच फेरीक वता तांकांय त्रास जाता हांगासर। आमी हांव आतां कोमनीदाद प्रेसिडेंट हांवें एक 27 जुलयाक कंप्लेंट दिल्या एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक की आमचे हे 2 सर्वे नंबरान जे एक्टिविटी चालू आसा मायनिंग कंपनीच्यो त्यो विदावट एनी कन्सेंट ऑफ कोमनीदाद म्हणून ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्या। पण आयज ताका आतां जवळ 20 दीस जाय जाले अजून पर्यंत खंयच्याच ऑथॉरिटीन दखल घेवना। आतां तुम्ही फाटल्यान पळय फ्युचर डेव्हलपमेंटल एक्टिविटी चालू आसा ताका पंचायतीचें परमिशन ना आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ना अशें दिसता। पंचायतीन कांयच ना तेजो रिकॉर्ड। काल ग्रामसभा आमची पिळगांवची जाली, थंय काही ग्रामस्थांनी आमचे सालेलकर फॅमिली जे रावता हांगासर तांच्यांनी अशें सांगलें की रातोरात हाडून थंय एक वे ब्रिज इन्स्टॉल केला म्हणून। आतां रातचो वे ब्रिज इन्स्टॉल करप म्हणजे कितें हेजो अर्थ? पंचायतीक विश्वासान घेवना ना लोकल्सांक ना कोणाकूच खबर ना। रातचें काम हांगासर चालू आसता। आतां काही सुत्रानुसार कळटा की थंय मोबायल प्लांट इन्स्टॉल करपाचो आसा, थंयच लागीं लागून घरां आसा, फाल्यां लोकांकूय त्रास जाता। म्हणजे ह्यो एक्टिविटी ज्यो आसा पळय लोकलांक विश्वासान घेयनासतना अंदाधुंद कारभार चालू आसा। आनी एक्टिविटी करता कोण? आउटसोर्स केले वयता। आमचे स्थानीक तरी लोक कामाक आसा ते ना, कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणाक तरी हाडटा दवरता आनी ते कामां करता। म्हणजे ह्याच खातीर मायनी आमकां गोंयांत जाय आसल्यो काय कितें हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा आतां। म्हणजे स्थानिकांकूय विश्वासान घेना, आतां लोकल पंचायतीकूय घेयना ते। ह्या वर्साक पावसान ट्रान्सपोर्ट चालू केलें आनी सारको डस्ट जाता पळय, शेतां पाड गेली, सगळे लोकांचे हितूर पाड येता, कंपनी सगळ्यान पाड येता। आतां हो कॅनलान सोडला पळय मुद्दम पळय कोणाकूच कॉन्फिडन्स घेवना, पंचायती घेवना, सरकारांक ना, वरकां सोडून घातल्या भायर। मागीर कॅनलांतसून मागीर उदक खंय वता? लोकां शेतांनी वयता लागल्या 2 किलोमिटर शेतांनी 2-3 किलोमिटर आतांच शेतां घाल्ली आसा तेंच्यांनी बंद आषाढी शेतांची अशें पयलीं आडयल्ले। पण हे तूं पळोवंक गेल्यार मायनिंगेचे कोण रिस्पॉन्स व्हडलें कांय दिना कोणूच। अशी तरेन एका पळयता रातचें काम चालू आसा त्या प्लांटाक प्लांट घालपाचो कितें तरी म्हणजे आयकपाक तयार ना, आयकपाक पळोवना काय कोण येना। सरकारान कितें करपाक जाय न्हू? ऑफिसर येयले ते म्हणटा आमकां कांय खबरूच ना। जे मेन ऑथरायज दिल्ले पळय ते म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, रातोरात कितें केलां म्हणटा कोणी केल्यार काय घडलें कंपनीन करूंक ना जाल्यार आनी कोण करतलो तर ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।